अशींची बैसून अशींची आलोचना करत असत की आईची लाईफ कशी म्हणल्यार रे मजा मस्ती करची आणि पुरा जण अशी लोळा लायक फॅमिली होतो गेट टुगेदर दॅट इज फन स्पेशली फूड कशी विसरले आम्ही इतली हॉट टॉपिक फूड तसं सांगचे फुडा विषयी मला गावामध्ये फूड गावचे मॉर्निंग असणार ओ माय गॉड एक दिवस सो व्हॉट विन्स विलेज विन्स और सिटी लाईफ व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि परत जाने गुड मॉर्निंग घंटे झाले 8:30 तर काल चंद्रकोन पुरा पूजनी परत झाली आणि मस्त जन आयलेली भारी गमत झाले या वर्षाचे मार्गशीर्षाचे उद्यापनही झाले भारी चंद्रकोन झाले आणि आता ब्रेकफास्ट रेडी करूया तर आज सिंपल करतो असं फोव काल मग काही वच्चे काही जायनी तर आता फोव असिलो तर फोव फंड घालतं असं आणि चावे दवरया आणि एन्जॉय करूया चहा आणि दूध दवरला ब्रेकफास्ट रेडी करूया कालचे असणं जेवण असणं यम्मी असिले तर चिक्की चड झाले ओवर इटिंग झालं खाली तर बेंदी म्हळ्यार एक नंबर असिले आणि मागीर कोळमो राईस मागीर पप्पोड भजा मागीर पुडिंग हा 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 सुपर आशिल्लें एक नंबर जेवण आशिल्लें तर हांव लागलें चिकी लायट करया तर कांदा पोहा करया हाजी तर मस्त दिवस जाले कांदा पोहा करना दिले चलो फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करतात तांकां ब्रेकफास्ट रेडी जाला फोव गेला आणि लाकून आमगे प्रेमित्र धन्य घाल क्या बात है चावे रेडी जाला सुपर चलो आता ब्रेकफास्ट करया आणि एन्जॉय करूया Later that same evening. मस्त थकलेली ब्लॉगे करणी आम्ही पूजे मिती पुरा मागीर फुल डे रात्री मस्त लेट झालं सो मस्त टायर्ड झाली आम्ही आणि आता आम्ही रिलॅक्स जाऊन आता जेवण करची की ग्राउंड आयची की फ्रेश एअर खायची किती असो बट ॲटलिस्ट आम्ही आज कसन कोणी करची म्हण लेखला ताजे खातीर आम्ही स्टार्ट केले आता कसन करची होत ना मार्गशीर्षाचे गुरुवार ब्लॉग तुमकां पुरे जाणां लायक जाले आम्ही होप करता सती तेन्ना आता आम्ही व्हिडिओ पळयला काणू अशी दिसता म्हणून आनी तूं मागीर रियलायज जालें की हाणी पर्स धरला आमी गेला गळ्या घालून बसला मग तू ना तू म्हाका कंटाळ आयलो पर्साची खातीर हाण घालेल मागेल पर्स सो मागेल बांबून एकदम ग्रीन फ्लॅग आसा ना ताजे खातीर बैलाची की सेव करकोन पर्स बिर्स दवर ग्रीन फ्लॅग न्ही ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन भारी चंद तर जस्ट आम्ही आता घरकडे येयली ही गेला अक्का म्हळ्यार अन्नाल बहिणी व्हिडिओ कॉल केल्यार तर हिक पळोवन भार खुश जाली मागीर तिका पुण्याचे पुरो उडगास येत आशिल आनी पुरो धर्मस्थळा चमकली येयली ती सांगता आशिल की तुका धर्मस्थळा वता तुका मोट्ट केला गोर न्हू हांव लेकले मोठो खेळायला म्हणारी हांव मोठो खेळायला लेकले होय मगर ते मागीर म्हाका कळ्ळें तुका मोट्ट केला म्हळ्यार कसं न्हू पुरो शेव्ड ऑफ म्हळ्यार टकले गेल्लो हो हांव ती उलयतना म्हाका कांय ब्रेनान तूं वचना हांव लागता इतलें सान आसतना मोठो खेळायला म्हाका कशी उडगास येतले म्हाकाय कळ्ळें हिक पळय तसं धर्मस्थळान तर तुवें मोट्टो केला कसं न्ही म्हाका कळ्ळी कसं केला ऍक्च्युली हा काय कळली स्टार्टिंग हा मागीर कळ्ळें अरे मोठो म्हळ्यार पुरो शेव्ड ऑफ केला म्हळ्यार ते मोठ्या मणके लायक कर म्हळ्यार मोठ्या मणके आसना ते फुल क्लीन चकाचक ते मग कसं गो तू अशी म्हणतात म्हणून ती हसताशील आमगेले मेघाल कोंकणी आणि हागेल कोंकणी के तुमगेल ब्लॉग पळोवन हसू येत के असं उलयतात तुम्ही दोघे म्हणून कासान एक वर्ड आता मोठो म्हणटा अंडा के म्हणटा ती आणि कॅस कट केलेला म्हणून मोठो केला म्हणटा अरे मग कशी कळतले हे सिंपल कोंकणी इतले कॉम्प्लेक्स इथं केला अशींची बैसून अशींची आलोचना करत असत की आईची लाईफ कशी म्हळ्यार रे अशी आम्ही आलोचना करत असेल की आता आमगेल सिटी लाईफ कितले हेक्टीक जाला म्हळ्यार अशी दिसता की कसं ब्रीथ करचे खातीर टाइम ना इतलं पोल्युशन जाला पोल्युशन आता सोडून दिया एक याची वाट लागला बट स्टील लिव्हिंग दॅट टॉपिक असाइड स्टील आम्ही अशी डिस्कस करत असेल की नव्हे आमगेल पुरा ओल्ड डेज म्हळ्यार आम्ही सान आसतना स्पेशली ह्यो हागेल स्टोरी सांगतली ह्यो गांवां वचची म्हळ्यार प्रिपेरेशन म्हळ्यार फर्स्ट दाखून स्टार्ट म्हळ्यार एप्रिलांत आमगे समर वेकेशन स्टार्ट एग्जाम सरले आणि पॅकिंग स्टार्ट नेक्स्ट डे बस दवरून सीधा गांवांत बसार वतशील वा तू तेन्ना ट्रेन नाशिल्लें हा ट्रेन मागीर स्टार्ट जाला तेन्ना आमी बसार वचचे आशिल्ले ते नॉन एसी तेन्ना नॉन एसी आशिल्लें आनी कसं नाशिल्लें पुरा कंडी ओपन इतले रात्री इतले थंड वार येत आशिल्ले आनी अशी दांत आमी तर तशी आमगेले आशिल्लें मागीर मजा येता पसंद कसा नसत तुका गांव पसंद आस की सिटी पसंद आस म्हाका गांव पसंद आसा बट फॉर सम टायम मागीर वापस मुंबय दॅट इज बिकॉज काम अंगस म्हणून वय ते वय बट अशी अगर तुका परमनंट तुका सांगल्यार तू यू कॅन चूज वन विलेज लाईफ और सिटी लाईफ
मागीर तू कसान चूज करतलो? हांव दोन्ही लायफ चूज अरे करतो. दोन्ही ना ए प्लीज ना कसं एका कसं choice दिवका. म्हाका दोन्ही जावका गांवांत येवचका हांगा येवका थोडे दिवस ते रपका थोडे दिवस हांगा रपका एक जागे तेंचेर आपल्याला बोर सिलेक्ट जातलो. करू जायना म्हळ्यार रुटीन हांगा सेट आसा ताजे खातीर अशी फील जाता. हय बट असतो मे बी अगर तुगेलें काम लाईफ पुरताय आसा तुका मजा येतली थंय हा ते वय ना बाय. मगर मेगेल काम ना न्हू चड पण पीसफुल असतं गावात तू. वय मगर मेगेल काम हंगा मात्र न्हू ते ना न्हू त्याच तो प्रॉब्लेम आसा. हांव तर इतली गावात तू वच्चे न्ही वेकेशनान तू मेगेल वेकेशन पुरो हंगाची पण म्हाका अशी केन केन गेल्यार म्हाका मस्त अशी खुशी जाता की मस्त राबया म्हणून. पुरो जाण ಒಟ್ಟು मजा येता फॅमिली फुल मजा मस्ती करची आणि पुरो जण आशिल्ले वेळार लायक जाता. वय त्या वय सकाळच्यान आयलेले वेळार गावात तू पुरो जण असताना फॅमिली अशी दे गेट टुगेदर वय दॅट इज फन. स्पेशली फूड कशी विसरले आम्ही इतली हॉट टॉपिक. फूड कसन सांगचे फुडा विषयी मतलब गावा म्हणजे फूड हांगा मेळना. हा ते वय फूड आसना गांवांत म्हळ्यार इतले ते हळ्ळी सायड आशिल्ले आतां तुका हळ्ळी म्हळ्यार कळ्ळें वय कसं नाही ते हें कळ्ळें कसं नाही कळ्ळें म्हाका हळ्ळी म्हळ्यार कसं नाही हळ्ळी वर्ड सायड येना म्हाका बट कळ्ळें म्हाका. हळ्ळी सायड म्हळ्यार रुरल एरिया कळ्ळें त्या सायड रुरल रुरलच येना आशिल्ली वर्ड उडगा. तू रुरल सांगता म्हाका प्रोनाउन्सिएशन येना रुरल पळय आतां म्हाका येना ते प्रॉपरली टंग ट्विस्टर जाता. हय म्हाका जाता म्हाका ते प्रॉब्लेम जाला रुरल एरिया हा आतां चिक्के होगूर बट त्या टायमार आसना फास्ट म्हण रुरल हांव सांगलें जायना हांव कितें फूड दाखून जायना आतांय जायना. ओके सांग कसं सांगता ओके ते आमगे गांवांत आसना ते केसर गद्दे गांवांत ते चड इतलें म्हळ्यार हॉटेलांनी ना आशिल्लें असं बट ते सांसान हॉटेल जशी सांगता आशिल्लो तुका ते लायक खावच्या पुरो मेळटा अरे वा बट लायक पॉश आशिल्लो तुका मुडबिदर वचका आनी ते मुडबिदर एकदम वग्गी वचका कसलो करता 8 घंटा मागीर पुरो बंद दयापूर तशी ना गावात तू. वय तेन्ना ते वच्चे आशिल्ले एक पट्टी चमकला 500 उठू आमी कसन की गोबी मंचुरियन कसनी खावचे ओ गावात तुला गोबी मंचुरियन इज माय फेवरेट डिश. हांव केन्नाय गांवा गेल्यार एक पटी तरी गोबी मंचुरियन खाता. हय बट मजा येयली ते मजा येता आशिल्ली आमी तशींच मागीर ते वगी गडबड आयस्क्रीम अरे ते वचून गडबड तेन्ना म्हाका कळ्ळें की गडबड आयस्क्रीम म्हळ्यार कशें ना म्हाका ना 500 सांगता आमी एक मुडबिदर वचून येवया मुडबिदर वचून गडबड आयस्क्रीम खावन येवया. पण गांवचे लायफ पीसफूल मजा येता आमकां मस्त एक्सायटींग दिसता. बट आमगेल कशी जाला आमगेल रुटीन हांगा आसूं न्हू काम हांगा आसूं न्हू आमी हांगा सेटल जाला म्हणून एक्चुअली आमी खंय राबतात ते आमकां थंय अभ्यास जावन वता. गांवचे मॉर्निंग आस न्हू ओ माय गॉड एक दिवस पीसफुल ते अशी साऊंड वय बर्डचा साऊंड ते म्हळ्यार हांव विसरना कसलो करता वय हांव एक पटी आसना सकाळी अरावंड एक 6:30 6:30 दिसता उठयलो आनी घरा दाखून भायर आयलो आमगे घर आसना ते रोड सायडा बगले नाशिल्ले त्या गेटार राबू न्हू अशींचे पळयता आसा म्हळ्यार पुरा पक्षीचे आवाज थंड वार आनी त्या रोड सायड दाखून बस वच्चे लॉरी वच्चे ते पुरा कान्नांत आसना आतांय आसना ते ताजे साऊंड येता आसा वय साऊंड येता आसा उलयतना आसना ते हांव उडगास येतास म्हाका ते पुरो हा एक फावटी गांवां पावलो न्हू ताजे मागीर पुरो जाणांक कळ्ळें हांव आयलो करून बॉम्बे दाखून मागीर तो पुरो आमी धमाल करची पयसून त्या दिवसूच स्टार्ट आमगेले वच्चे वय पुरो जाण आमगे फ्रेंड्सा वचून मेळचे म्हळ्यार पुरो बगलेन न्हू थंय वचून मेळचे पुरो जाण ओटू टायमपास करचे मागीर एक फावटी भायर पडलो घरकडे येवचे ना मागीर होय तांगेल बरकड बैसचे म्हळ्यार हा जेवच्या घरकडे येवचे मागीर वापस वचचे मागीर गेम खेळचे इस्पीट खेळचे लुडो खेळचे क्रिकेट खेळचे बस तेंची जिंदगी 2 महिने तशींची. इस्पीट म्हळ्यार इस्पीट म्हळ्यार कळना तुका इस्पीट म्हळ्यार कार्ड्स ओके 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 म्हळ्यार कळ्ळें चिके हायब्रीड कोंकणी हंगच न्हय आमगे गांवचे कोंकणी बट गांवची लायफ बेस्ट. हय बेस्ट मागीर 2 महिने राबचे मागीर बॉम्बे येवचे. सो वॉट विन्स विलेज विन्स ऑर सिटी लायफ विन्स? हांव तर चड विलेजार राबय न्ही चड वेकेशनाक वच्चे न्ही हांव विलेज लायफ हांवें विलेज लायफ बट आय एम ओके विथ बोथ. सिटी लायफ म्हाका विलेज लायफ वचका थोडे दीस राबका हागेल म्हणके आनी मागीर वापस येवका लायक खावचे पिवचे आनी मागीर येवचे. हय बेस्ट ते
हय ना बेस्ट आहे थोडे दिवस राबचे थोडे दिवस म्हाका तसं जितले जण आता बॉम्बे राबतात ती हे विंगड सिटी राबतात तांकां कळत आसतलें की गांवा वच्चे ते थोडे दिवस वच्चे एन्जॉय करचे फंक्शन्स अटेंड करचे खावचे पिवचे गंमत करचे फॅमिली वाटू ते एक मजाची विंगड वय फन ते फन सो बोथ आर नाईस सिटी लाईफ इज ऑल्सो गुड अँड विलेज लाईफ इज ऑल्सो गुड जस्ट आता मी एक पिक्चर पळयत आशिल्ले डॉक्टर जी कसं ना डॉक्टर आवडते डॉक्टर जी पळयत आशिल्ला डॉक्टरांक असं जियंग असं अरे त्या तर आलोचना करनी म्हळ्यार डॉक्टर जीच जाल्ले होय डॉक्टर जी लायक आशिल्ली टाइमपास होय टाइमपास आशिल्ले आणि मजा आयले आणि आता न्हीद येवचे चल्लेले म्हाका तर मस्त न्हीद येता बद्दल सांगता हांव न्हिदत आशिल्लो टीव्ही पळयतना चलो ठीक आसा आता व्हिडिओ हांगा एंड करते तुमकां परत जेन्ना व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गायज डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर